दाबोळे वाडे वाठारात गणेश विसर्जन तळ्यात सायडीच्या बिल्डिंगेचे सिवेज सापडल्यार खर कारवाई जातली। थळावो आमदार मंत्री मुआविनाची शिटकावणी। आमच्या लोकांक कितें जालां ते बिल्डिंगेनसून सगळी सुवेज ते तोड्यान सोडटा। हांवें एक न्यू प्लांट बांधला, वाव प्लांट, सेप्टिक टँक एम्प्टी करून कमर्शियल रेट हा 7,000 8,000, आम्ही फक्त 2,000 व्हरता। गरज पडल्यार आम्ही फुकटूय दिता, तेय ते करपाक सोदना। सोसायटी आहा त्यो म्हणजे आमचे सेप्टिक टँक एम्प्टी करून आनी काडटा आनी ते नाल्लान सोडटा, तो नाल्ला सारको येता आनी वाडेम लेक। जस्ट सी दॅट इट इज स्टॉप्ड। आनी नाजाल्यार तेंचे मंडे ना नाजाल्यार तेंचे इलेक्ट्रिसिटी आनी बंद करपाक जाय। आय विल नॉट अलाव देम टू पुट शीट देर। आता गणपती विसर्जन जावपाचें आसा। सो वॉट आय एम सेईंग, लोकांनी मातशें हें आसपा जाय, म्हणजे चतूर रावपा जाय। आता पळय कितें तेंच्या मनान कशें जाता, म्हणजे संडासाचें उदक ते हितून सोडपाक, हें केन्ना सारकें न्हू आनी अशें केन्ना जावपाक दिवपा जायना। एंड आय विल ऑल्सो सी दॅट पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड सर्व्स नोटिसीस आनी मागीर कोणाचे लायट कट करपा, उदक कट करपा, तेन्ना दे विल कम टू देर सेन्सीस। कित्याक 10 जाणां वायट जाता आनी घाण खावपा जाय, हें सारकें न्हू। आनी एअरकोडीन हांवें केला तेन्ना ताबडतोब मागीर तेणी एम्प्टी करून, आनी प्लस वी आर गिव्हिंग एट कन्सेशनल रेट एट द वाव प्लांट। वी कॅन टेक युअर स्वेज अँड पुट इट देर। वाव प्लांट म्हणल्यार थिंगा आमी सगळी लोकांचे हुंय फोसां बीन भरला ते थिंगा वयता सगळे आमच्या प्लांटार, आनी इतले क्लीन आसा। सेंटरार सुद्दां लोक येवन आमकां एप्लॉड केला, एप्लॉडेड अस फॉर द प्लांट। असले प्लांट आख्खे इंडियेन ना म्हूण। आनी आय विल गेट इट क्लीन इन एनी केस। तो एक प्रोसेस आसता दॅट वी विल स्टार्ट क्लिनिंग बिफोर गणपती। इट विल बी व्हेरी क्लीन आनी मंडेसून काम ते सुरू जातले। हे भाशेन अनेक काम जे आसा आमी सदां फुडाकार घेवन मुखार आमी गेल्ले आसा। स्टुडंटा खातीर विक्रम नायक।